म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार फाटल्या मे म्हयन्यात पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हाणें दिवचल पुलीस स्टेशनाचो ताबो घेतिल्लो। दिवचल पुलीस स्टेशनाचो ताबो घेतले उपरांत ह्या पुलीस स्टेशनाचेर PI विजय राणे सरदेसाय हांचो पुरायपणान वचक आशिल्लो। दिवचल पुलीस स्टेशनाचे नांव वयर हाडपाक PI विजय राणे सरदेसाय हाणें खर मेहनत लेगीत घेतिल्ली। नशामुक्त भारत, स्वच्छता अभियान ह्या सारखे उपक्रम राबयतनाच तांच्या मार्गदर्शना खाला ड्रग्स, अपहरण ह्या सारख्या गुन्यांवांचो सोद लावन दुबावीत आरोपींक धरपाक दिवचल पुलिसेक येस आयिल्लें। मात PI विजय राणे सरदेसाय हांची आतां अचकीत तडफातडफी बदली जाल्ल्यान दिवचल शारांत वेगवेगळे तर्क फुडें येवपाक लागल्यात। विजय राणे सरदेसाय हांची बदली जाल्ल्यान कांय पुलीस लेगीत नाराज जाल्ले आसा अशें कळटा। राजकीय चेपणाक लागून की हेर कारणांक लागून PI विजय राणे सरदेसाय हांची तडफातडफी बदली जाल्या हे कळपाक मार्ग ना। मात हे बदली फाटल्यान राजकारण आसूं येता असो दुबाव कांय जाण उक्तायतात। मजगती वाळपय पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हांचे कडेन दिवचल पुलीस स्टेशनाचो तात्पुरतो ताबो दिल्ल्याचें कळटा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।